सरकारात कितें घडटा वा विधानसभेत कितें उलोवपा जाता हें मिडिया लोकां मेरेन पावयता, मात सभापती मिडियाचेर घातिल्ल्यो अटी सारक्यो नात। हाचे वयल्यान हें सिद्ध जाता की सरकार कितें तरी लिपोवपाक सोदता म्हूण आपाचो कन्व्हेनर एल्विस गोम्स उलयला। ह्या गजालीचो निशेध करता आसतना सभापतीन हाचेर विचार करचो म्हूण तो उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। See, this is the trend of this government, the BJP and with their coalition partners. AAP has always believed in transparency. The fundamental principle of AAP is Swaraj, voice of the people, and total transparency in the administrative process. Here what they have tried to do is just try to be as non-transparent as possible. They don't want the people of the state to know, because journalist is a medium through which the people come to know what is happening. And if you are trying to block, it should be broadcast not only live, anybody should be allowed to cover it. Why these conditions are being put? That is because they want to suppress all the misdeeds that have been going on. There is no transparency, everything is kept under wraps. सगळ्या लिपोवपाचो प्रयत्न हो चल्लेलो आसा। म्हणून हाजेर आम आदमी पार्टी म्हणटा की हे कित्याक करपाक जाय। आमचो जो सरकार चलता हांगा दिल्लीक थंय पळया, इवन आतां मिटिंग्यो आमी डायरेक्ट कवर करपाक लागल्या, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करपाक लागल्या। हाजेर एक सिद्ध जाता की सरकार लोकांचो आनी लोकांक कळपाचो हक्क आसा कितें घडटा तें। आनी तुमी जर अशें कितें हें घालून पडतळे घालून कंडिशनां घालून जर ब्लॉक करपाक लागले जाल्यार डेमोक्रेसी इज इन डेंजर।